नमस्कार. आजच्या या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. दोन महत्वाचे अपडेट्स आसात. पहिली अपडेट ही शाळांच्या बद्दल आणि दुसरी अपडेट जी आसा ती सरकारान जे प्रायव्हेट हॉस्पिटलांची रेट डिक्लेअर केल्या जाचेर गोंयभर खवदळ पडला ताजे बद्दल. वस्तुस्थिती कितें, खरी परिस्थिती कितें आणि बाकीचे राज्यांतले जर रेट पळयले प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे ट्रीटमेंटांचे जे सरकारान नोटिफाय केल्यात जाल्यार आमकां कितें दिसता ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी भासाभास करतले, वस्तुस्थिती तुमचे मुखार हाडटले. म्हणजे गोंयभरच्यान रिपोर्टर म्हाका जॉइन जातात, पण हांव सगळ्यांत पयलीं वता आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार जाचे म्हऱ्यार ह्यो दोनूय महत्वाचे अपडेट्स आसात. कितें आहा परिस्थिती स्कुलांच्या बाबतींत मुख्यमंत्र्यान एक महत्वाची मिटींग घेतली कांय वेळा पयलीं, मागीर तुमी ताका लायव्ह आयकलां आसतलें. व्हॉट आर द मेजर पॉयंट्स ऑफ दॅट मिटींग लौकिका कडच्यान जाणून घेवया आणि मागीर प्रायव्हेट हॉस्पिटलांच्या रेटाच्या इशूचेर या. लौकीक कितें आहा? अराउंड आज चारांक सुमार मिटींग स्टार्ट जाली एज्युकेशनाचेर जो विशय आसलो 21 तारखेच्यान पार्शियल रिओपनिंग ऑफ स्कूल. मदीं ब्रीफ करता सेक्रेटरी एज्युकेशनान सारखे मदीं इंटरप्ट करून ब्रीफ केलें की पॉयंट्स कितें आसा की 50% टिचींग एंड नॉन टिचींग स्टाफाक स्कुलान येवपाक मेळटलें. 9वी ते 12वी खातीर क्लासी पार्शियल ओपन करपाक सोदता. टिचर्स आनी स्टुडंटां मदीं आनी स्टुडंटां मदीं 6 फिटाचें डिस्टन्स आसपाक जाय. मिनिमम सॅनिटायझर्स या लौकीक गो अहेड. ओके. सॅनिटायझ वा आनी खंयचे प्रोटेक्टिव्ह गियर स्कुलान सप्लाय करपाक जाय. मॅनेजमेंटान बी हें करपाक जाय. आउटडोर जर स्पेस आहा समज स्कुलाक ओपन एअर बसपाक मेळटा जाल्यार ती प्रिफर करची अशे विशय सेक्रेटरी एज्युकेशनान हें केलें. मागीर सीएमान सगळ्यां कडेन कन्सल्ट करून ते सुभाष शिरोडकर जे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट चलयता ते बी मागीर दुसरे प्रायव्हेट मॅनेजमेंट एडेड स्कुलाची मॅनेजमेंट, त्या उपरांत उर्दू स्कुलाची मॅनेजमेंट, डायसेशन सोसायटी, मागीर गोवा बोर्ड एज्युकेशन आनी सगळे एडीआय सगळे तालुक्यातले एडीआय सगळ्यांक घेवन ही सीएमाची मिटींग आसली. मागीर सगळे जाले उपरांत सीएमान एक ब्रीफ केलें. खूब जाणांनी विशय काडले ते अशें आसले की पेरंट्स मातशे फाटी उडे येतात. स्कुलांक टिचरांक स्कूल मॅनेजमेंट टिचर हेडमास्टरांक स्कुलां रिओपन केल्ली जाय, कारण ऑनलायन क्लासीस सदांच फिजिबल नासता. क्लासरूम टिचींग इज क्लासरूम टिचींग म्हणटा ते. बट स्टार्ट करता जाल्यार पेरंट्स पयले म्हटल्यार खुबशे कडेन प्रॉब्लेम आसा पेरंट्साचो. पेरंट्स पयले म्हटल्यार तयार ना, जे पद्दतीन केसी गोंयान वाडटा. खुबशे कडेन थोडे कडेन तयारू आहा धाडपाक. मागीर ते ट्रान्सपोर्टेशन इश्यू हे सगळे गजाली आहा. तितून मागीर सगळ्यां कडल्यान आयकून घेतले उपरांत एक आनी असो विशय येयलो की खूब म्हयने जाले जे स्कुलांक मेंटेनन्स ग्रांट सरकारा कडल्यान मेळटा तेजी फायल खंय तरी पेंडींग आहा. बालरथांचे पेमेंटाचो इश्यू आहा. सगळे विशय डिस्कशनाक गेले. पण स्कूल रिओपनिंगाचो जेन्ना फायनल सीएमान रिमार्क दिलो की डिसिजन सांगलें की 2 ऑक्टोबर 21 सप्टेंबराच्यान जो एमएची गायडलायन आहा पार्शियल रिओपन करुया म्हणून 9वी ते 12वी खातीर, जाल्यार सीएमान सांगलें की 2 ऑक्टोबर तरी गोंयची स्कुलां ओपन जावची ना, गोंयची क्लासी ओपन जावची. 2 ऑक्टोबरा उपरांत डिसिजन घेतले. फक्त 10वी आनी 12वी खातीर डिसिजन घेतले डिस्कस करून वा परिस्थिती पळोवन कोविडाची. आणि तितले भितर तेंच्यांनी आनी एक सांगलें की हे सॅनिटायझेशन टॉयलेट प्रॉपर आहा काय ना, भुरग्यांक मास्क वापरता, सगळ्यो गजाली मॅनेजमेंटान आनी हेडमास्टरान पळोवच्यो पडटल्यो. आनी तेणी आनी एक सवलत दिल्या भुरग्यांक की समज खंयच्या भुरग्याक 10वी 12वी खंयच्या भुरग्याक आपल्या टिचराक वचोन स्कुलान मेळपाक जाय, आपली डिफिकल्टी हें करपाक जाय जाल्यार तो फाल्यां वचोन थ्रू पेरंट परमिशन फाल्यां वचोन ते टिचरीक 1 to 1 मेळोन आपल्यो डिफिकल्टी सॉल्व करपाक सोदता. तेका बंधन अशें घातलेलें ना. तेणी फाल्यां कारण टिचरी सगळ्यो 100% टिचरी सद्या स्कुलांनी कामाक येतात. सो इतले पर्यंत डिसिजन एज्युकेशन हेचेर जाला. आनी तेंच्यांनी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचेरूय डिस्कशन केल्लें, पण तेचेर डिसिजन घेवपाक जायना. खूब जाणांक सजेशन्स करा म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. तुमचे कितें सजेशन्स आहा, कितें ऑब्जेक्शन्स आहा पॉलिसीचेर ती. लौकीक दुसरो जो महत्वाचो मुद्दो ज्या मुद्द्याचेर आमी आज भासाभास करतात तो म्हळ्यार प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे रेट्स जे सरकारान नोटिफाय केल्यात आनी जाचेर गोंयभर बोवाळ चल्ला. बाकीच्या राज्यां भितर सरकारांनी नोटिफाय केल्ले रेट्स जर पळयले आनी गोंयचे रेट्स जर पळयले, किती परिस्थिती मुखार येता आनी कितें फरक आसा, डिफरन्स आसा काय कितें? डिफरन्स म्हणजे खूप
खूप गॅप आहे ह्या रेटामध्ये. हांव मुद्दामून गोंयचे रेट्स एकदा गोवा गव्हर्मेंटाचे प्रायव्हेट हॉस्पिटलां खातीर फायनल जातले ते वाचून दाखयता. नॉर्मल कॉमन वार्डा खातीर 12,000 पर डे आहा. ट्विन शेअरिंग गोंयानूच हांवें कॉन्सेप्ट पयला, बाकीचे स्टेटीचे हें करता दोग जाण रूम शेअर करता जाल्यार 15,000 तें कशीं धरया. स्पेशल रूम जाल्यार 18,000, आयसीयू प्लस व्हेंटिलेटर आशिल्लो रूम 25,000 पर्यंत वयता. आता आमी जर कंपेअर करपा हांवें कितें केलें, फक्त 4 स्टेटी घेतल्यो ज्यो शेजारची कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा, दुसरे दिल्ली आणि तिसरे गुजरात, हे 4 स्टेटी घेतल्यो. तेंचो जर रेट पळयतलो जाल्यार नॉर्मल सर्वसाधारण जनरल वार्ड आसता तेका 4,000 रुपया, जे गोंयान 12,000 रुपया पळय न्हू, महाराष्ट्रांतले दर. व्हेंटिलेटर नासतना आयसोलेटेड आयसीयू जाल्यार 7,500 रुपया, आणि व्हेंटिलेटरा बरोबर विथ व्हेंटिलेटर आयसीयू विथ व्हेंटिलेटर घेतल्यार 9,000 रुपया. म्हणजे आमच्या जनरल वार्डाचो रेट सुद्धा तेंचो आयसीयू विथ व्हेंटिलेटराच्या रेटाक टच करिना. कर्नाटकांतले पयले जाल्यार 5,200 रुपया जनरल वार्डाचो रेट आहा. आयसीयू विदाउट व्हेंटिलेटर 8,500, आयसीयू विथ व्हेंटिलेटर 10,000 कर्नाटकाचे. दिल्लीतले पळयतले जाल्यार जनरल वार्डाचो विथ आयसोलेशन 8 ते 10,000 रुपया. मागीर आयसीयू विदाउट व्हेंटिलेटर 15,000 रुपया मेरेन, आणि आयसीयू विथ व्हेंटिलेटर 15 ते 18,000. त्यांनी मातशें हे दवरल्या, फ्लेक्सिबिलिटी दवरल्या हितून. आनी गुजरातातले जर रेट पळयतले जाल्यार जनरल वार्डाचे 5,700 रुपया जनरल वार्डाक पर डेचे. तांकां आयसीयू विदाउट व्हेंटिलेटर 6,000 रुपया सुमार, आणि आयसीयू विथ व्हेंटिलेटर 8,500 सुमार. आमी जर येता तर फक्त जनरल वार्डाचे लोकांक स्पेशल नाका, जनरल वार्डाचेच आमी हे करपाक गेले, कंपेअर करपाक गेले. आनी एक मुद्दम गजाल सांगपाक जाय की एके स्टेटीचे म्हाका हितून हे मेळ्ळी की जर गव्हर्मेंट हितून फूल आहा वा आनी कितें प्रॉब्लेम आहा म्हणून जर रिफर प्रायव्हेट हॉस्पिटला कडेन करता जाल्यार तेजे स्टेटीचे जे गव्हर्मेंटाचे थारयल्ले रेट आहा ते काउंट केले गेले वयतले. आनी जर खंयचो पेशंट गव्हर्मेंटा कडेन वचनासतना, गव्हर्मेंट हॉस्पिटला कडेन वचनासतना डायरेक्ट प्रायव्हेट हॉस्पिटलान वयता आनी तो डायरेक्ट आपल्या बोल्सांतले डायरेक्ट मोडपाक सोदता जाल्यार तेका हॉस्पिटलाचो आपलो वेगळो रेट आहा, तो मातसो हायर आहा. म्हणजे कोण अशें कारण खंयच्याच गव्हर्मेंट फॅसिलिटी शिवाय तो वचपाक सोदता जाल्यार तेका हाय रेट तेंच्यांनी अलाव केला दवरपाक. आता हे जे रेट आमी फक्त तेंचे जर जनरल वार्डाचे रेट आमी बाकीचे स्टेटी कडेन आमी पर्सेंटेज वायज कंपेअर केले जाल्यार महाराष्ट्रा परस आमचो जनरल वार्डाचो रेट 300% वयर आहा, कर्नाटका परस 230% वयर आहा, गुजराता परस 200% म्हणजे डबल, आणि दिल्ली परस 150% आमचो जनरल वार्डाचो रेट हाय दाखयता. आणि तिसरी गजाल एक महत्वाची की गोंयान जे DDSSY कार्ड आहा तितून 3.5 लाख 4.5 लाख असे फॅमिली प्रमाण, फॅमिलीचे मेंबर आहा ते प्रमाण तांकां हे करपाक मेळटा, पेमेंट कार्डा वयल्यान जाता, इन्शुरन्सांतल्यान जाता गव्हर्मेंटाच्या. DDSSY स्कीम ही खंयच्याच प्रायव्हेट हॉस्पिटलान कोविड ट्रिटमेंटाक लागू जायना. कार्डा वयल्यान तुमी कोविड ट्रिटमेंट प्रायव्हेट हॉस्पिटलान घेवपाक शकना. समज ना, म्हाका दिसता लोकांक आमी एक गजाल क्लियर सांगपाक जाय की फाटली 48 वरां गोंयभरचे लोक हे रेट पळोवन जे बेजार जाल्यात. वन थिंग इज दॅट तुमचो राग इज जस्टिफायड. तुम्ही सारखे आसात, राग येवपाचोच. कारण आमी 4 राज्यां कडेन कंपेअर केल्यो ह्यो रेट्स आणि लौकिकान तांची बरी विस्कटावणी करून सांगली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली आणि गुजरात, आणि ही 4ही राज्यां जर कंपेअर केली जाल्यार एक गजाल लक्षात येता की महाराष्ट्रा परस आमचे रेट 300% चड आसात, 300%. कर्नाटका परस ऑलमोस्ट 200 to 250%. खंय तरी लागीं पावता आमचे रेट्सांत ती दिल्ली लागीं पावता, पण दिल्ली परस गोंयची रेट चड आसात. आणि गुजराताची आणि जर हाजी परिस्थिती पयली, कर्नाटक आर ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लायन्स विच इज 200 to 250%. गोंय आणि बाकीची राज्यां हांचो मदलो फरक. सो खरेच सरकाराक प्रश्न विचारचो दिसता की तुमकां हे रेट कोणी दिले आणि बाकीच्या राज्यांचे रेट्स तुम्ही पळयल्ले काय कितें प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे. आणि जेन्ना सरकाराची हॉस्पिटलां फूल जातात तेन्ना गोंयकाराक हे रेट परवडटले काय कितें. कारण हे जर रेट पळयले हे 5 स्टार हॉटेलां परस चड हायर आसात. हे ऑफ सिजना भितर ट्युरिस्ट सिजनाची बी रेट लावन कितें चल्लां हे. आणि
कंपॅरिझन इज व्हेरी क्लिअर. हांगा 4 स्टेटी बरोबर आम्ही कंपॅरिझन केले. महाराष्ट्रा बरोबर केले, कर्नाटका बरोबर केले, दिल्ली आणि गुजरात, आणि अशी क्रॉस एक्रॉस, आणि तातूंत भितर दिल्ली आसूं, मुंबय आसूं, तांची सुपर स्पेशालिटी जी आसा, हॉस्पिटलांचो दर्जो जो आसा तो गोंयांतल्या परस कितल्याशाच पटीन चड आसा. तरी सरकारान जे कॅपिंग केलां ते थंय कमी केलां. हे कितें? सो एक गजाल हातूंतल्यान क्लियर सिद्ध जाता की गोंयकार जो पिकार जाला, रागार जाला, इज एब्सोल्युटली जस्टिफाईड. आणि हातूंत भितर इल्लोय डाऊट ना की दिल्लीचे रेट्स जे आसात आयसीयू विथ व्हेंटिलेटर, 18,000 इज द अपर लिमिट. गोंया भितर 25,000. आता किती चल्ला आणि हे रेट कोण कित्या खातीर ठरयता, आणि हे रेट अशे ठरोवन गोंयकार जेन्ना प्रॅक्टिकली संकटां आसा, जिवाचेर आकांत आयला, तेन्ना इतले पयशे कोण करपाक सोदता? म्हाका दिसता दॅट इज द क्वेश्चन. आणि ताका लागून हो लोकांचो राग. आणि सरकारान जाता तितले बेगीन हे रेट्स अमेंड करपाची गरज आसा. मातशी तकली उजार करून बाकीच्या राज्यां कडेन पळोवपाची गरज आसा, आणि त्या प्रमाणे हे रेट्स रिवायज करून परत डिक्लेअर करपाची गरज आसा. नाल्यार हे जे रेट आसात हे खंयच्याच सामान्य गोंयकाराक परवडपा सारखे नात. तुमची हॉस्पिटलां फूल जातात. तुमची प्रायमरी हेल्थ सेंटर धरून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरेन आज जाता, फाल्यां जाता, सुरू जाता, हेच आयकतात गोंयकार. 15 दीस लागतात तुमकां अनाउन्समेंट करून गजाली चालीक लावपाक, आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक तुम्ही हे रेट्स लायतात. चल्ला कितें? आणि गोंयकाराचो, सामान्य गोंयकाराचो कोणें विचार केला काय कितें? हांव थंयच्यान मुखार वता बार्देजान. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा बार्देजाची अपडेट? वॉट आर द फिगर्स यू आर गेटिंग? प्रमोद, आयज 100 क्रॉस जाल्या. भितर म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरा भितर 36 केसी आहा. हळदोण्यान 4 केसी आहा. कांदोली PSCच्या हितून 26 केसी आहा. शिवोले PSCच्या हितून 13 केसी आहा. कोलवाळा PSCच्या हितून 14 केसी आहा. आणि पोरवरी काल 6 केसी आहल्यो. हितून आता म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटराच्या हितून करसवाड्यात 3 आसात. मागीर पेड्यां 9, खोर्ले 2, शेळप्यां 2, कुचेले 2, धुलेरान 2, एकता नगर 6, अंसाबाट 1, आंगोट 2, पेराल्ता 6 आणि केणीवाडो 1, म्हणजे 36 केसी. कांदोली PSCच्या हितून 26 केसी ह्या भितर कलंगूट आणि कांदोली वाठारांत 9 केसी आहा. आणि सालिगांव सांगोळडा वाठारांत 14 केसी आहा. मागीर कोलवाळ PSCच्या हितून 14 केसी आहा. भितर कोलवाळे 5 आसा, रेवाड्यात 3 आसात, पिर्णा 1 आसा, अस्नोडा 2 आसात, शिरसय 2 आसात, आणि कामुर्ले 1 आसा, सेंट्रल जेल 1 आसा. मागीर शिवोले 13 केसी आहा. भितर शिवोलेन 5 आसात, काणका 1 आसा, अंजुनात 3 आसात, आणि आसगांव 4 आसात. हळदोणा PSCच्या हितून 4 केसी आहा. भितर उस्कय 1 आसा, एकोशी 1 आसा, बोस्तोरा 1 आसा, आणि पोंबुर्फा 1 आसा. अशें करून आणि परवरी 6 केसी आहा. अशें करून 100 क्रॉस जाल्ले आहा. दुसरे प्रमोद, आतां दुसरे कोविडाचे जाल्यार दुसरें सांगपाचें, जेन्ना लॉकडावन 5-6 म्हयने जाले, आनी त्याच्या उपरांत गव्हर्मेंटान 1 तारखेच्यान लॉकडावन काडलें, आनी जेन्ना सगळे स्टेटीचे बॉर्डरी ओपन केल्यो, आणि गोंयानूय जेन्ना बॉर्डरी ओपन जाले तेन्ना ट्युरिस्ट येवपाक लागले. आणि आतां पळयलें जाल्यार ह्या 15 दिसां भितर क्रायमाच्यो हे बीन खूब जाल्ले आहा. सांगपाचें म्हटल्यार कशें, आतां जर बार्देशान आतां कोस्टल एरिया घेतले जाल्यार कलंगुटान 2-3 केसी जाल्यो, ज्यो ट्युरिस्ट फेक करन्सीची एक जाली. मागीर ट्युरिस्ट बिंदास अशे बिचार भोंवतात ते एक जाले. अंजुना सोमिलाच्या थंयसर ओनराक एटॅक जालो. मागीर काल कलंगुटूनच आनी एक हें जालो की ट्युरिस्ट जे येता पळय ताका
लुबाडलो गेलो की सांगले कितें तुमकां विला आसा तुमकां विला दाखयता म्हणटा परवर येयले आनी ते विलान येयले आनी तांकां परत बडयले आनी तांच्या कडसून 8-9 हजार रुपया लुटले अश्यो केसी आहा आतां त्या हितून काल लुटल्या तांकां 3 जाणांक अरेस्ट केल्या आनी 2 जाण फरार जाले तांकां पुलीस सोदतात आनी आयज तांकां रिमांड गेले तांकां 5 दीस रिमांड दिला या प्रमोद या थँक्स अ लॉट श्याम क्रायमाचोच विषय आयला सो आय गोइंग टू मुकेश कुमार लोकायुक्ताची आनी एक ऑर्डर आयली आज विच इज अ व्हेरी सिग्निफिकंट ऑर्डर वता म्हाका दिसता 2 अश्यो ऑर्डरी पास केल्या ताचेर गोंयभर खवदळ जातलो मुकेश वॉट इज द ऑर्डर what are the contents of the order and how serious it is the second order of Lokayukta after the first order yesterday? Pramod, it was the last day of Justice P.K. Misra, the Lokayukta of Goa, and last day he has delivered a remarkable judgment against the Panduran Matkaikar, who was former power minister, and one complaint was registered by activist advocate Iris Rodriguez, and on the basis of that complaint the Lokayukta has delivered this judgment today, verdict today. And one thing I want to say, Lokayukta has clearly said that there is merit in the case. Anti-corruption branch must have inquired about this matter when the Iris Rodriguez filed complaint first with anti-corruption branch. But anti-corruption branch, according to Lokayukta, due to political pressure, did not act in over the complaint, and it was ignored. And then Iris Rodriguez approached Lokayukta. So Lokayukta has not only said that matter has to be investigated by anti-corruption branch, but also have criticized anti-corruption branch. And that time, whoever was the SP, Priyanka Kashyap, I have to read the detailed order. It is 15-page order, but there is remark that the duty which was supposed to be delivered by the anti-corruption did not do, and that's why it has been now recommended by the Lokayukta. Lokayukta only recommends the findings, so it has been recommended that government should take action, and chief secretary and anti-corruption branch has to inquire about this matter. Pramod. Yeah, thanks a lot, Mukesh. खूप महत्वाची जजमेंट, डिटेल्ड जजमेंट अजून आमच्या हाताक पडची आसा. ती पडली की ताजी डिटेल्स आमी घेवन तुमचे म्हऱ्या येतले. बट व्हेरी 2 दिसां भितर म्हाका दिसता लोकायुक्तान 2 अशी ऑर्डर पास केल्यात ताचेर गोंयभर बोवाळ जातलो. हांव थंयच्यान मुखार वता. वास्को विक्रम नाईक आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कित्याक वास्कोची परिस्थिती? खूब जाण म्हणटाले की खंय तरी वास्को तरी आतां केसी दिवपाक सुरवात जावपाक जाय. ही परिस्थिती दिसता काय कितें? सर ऐकूंक येता न्ही? या गो अहेड विक्रम. सर असो मदीं एक आमकां एक संदेश आशिल्लो की केसी भरपूर कमी जाल्ल्यो. म्हणजे इवन कोर्तालीम प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आसा एक टायमाचेर खंय तरी 70-80 येवपाक लागिल्ले फिगर, पूण आतां सर ह्या दिसांनी कंटिन्युअस स्पायक जायता. आनी जरी कालचे हेल्थ बुलेटीन सुद्दां पळयत जाल्यार 86.5 आंकडो क्रॉस जाल्लो आसा. फ्रेश केसेस ज्यो आसा इट्स कमिंग इन 50च्या वयर जाता. म्हणजे आतां सद्याक तरी 70 फ्रेश केस आहा. म्हणजे कुट्टाळी वास्को धरत जाल्यार सगळ्यात चड आतां सड्यार 10 आसा, मागीर बायणा आसा, न्यू वाड्या आसा, आनी नवे नवे एरिया म्हणजे बोगमाळो एक खंय तरी एक एरिया थंयच्यान येवपाक लागल्या. सो ऑल दीस केसीस हे पळयत जाल्यार वाड सर भरपूर आसा. आनी खंय तरी देर इज नो चान्स एट ऑल की जे आमकां रिलॅक्सेशन दिसतालें की खंय तरी केसी कमी जातल्यो, प्लॅटो जातलो, केस कमी जातल्यो, इट विल स्टूप डावन, ते कांयच सद्याक तरी कसलेच लक्षण दिसना. दुसरी गजाल म्हणटा ती दिस इज अबाउट दी कोविड फ्रंट. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर बाकीच्यो ज्यो खबरी आसा तातूंत भितर एक मुखेल गजाल म्हणटा ती सर आतां सद्याक स्कुलां चालू करपाचे गव्हर्मेंटान जावं हांगा सर हे वास्कोच्या वाठारांत जायतीं स्कुलां आसा आनी वेगळे वेगळे लोक सर कुल्ल्या त्या वटेच्यान येता. सो देर वॉज वन ट्रेन वास्को कुळ्या. सो ही ट्रेन चालू करपा खातीर एक मोठो बोवाळ चालू आसा. म्हणजे लोकांची मागणी आसा की सद्याक तरी कितें आसा सर, बसीन जे लोक येता, थोडे लोक बायकाचेर येता आनी ते वाठारान खंय वास्को कनेक्ट करपाक ओपन जालो, एमपीटी ओपन जालो, पूण कामगारांक खंय तरी येवपाक बसीन जरी येतले सोशल डिस्टन्स
आणि ही जी ट्रेन आशिल्ली म्हणजे सद्याक तरी निजामुद्दीन ट्रेन जी पहिली मडगांव म्हणसर आशिल्ली ताच्या मागीर ती हुबळी म्हणसर वयली ती आतां परत ती वास्कोच्यान चालू केल्ली आसा. पूण ही जी वास्को कुळे ट्रेन आसा ताका सर भरपूर डिमांड आसता. खंय तरी तो डिमांड लोकांनी परतो चालू केला की ट्रेन जरी आसत पीपल आर सेफ इकॉनॉमिकली सगळ्यान सवाय ट्रीप म्हणटा ती ट्रेनी जाता आणि देर कॅन बी अ गॅप फॉर सोशल डिस्टन्स. सो वास्कोच्या लोकांची ट्रेना खातीर डिमांड जाल्लो आसा. तिसरी गजाल म्हणटा ती आयज आणि खंय तरी आमचे वास्कोन एक वेगळ्याच प्रमाणान एक खंय तरी वेगळे आमी वेगळेपण सदांच आसता. सो आतां अशें आयकूंक येता की 270 किलांचो केक आयज अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक हांच्या हातान कट जावपाचो आनी तांचे एक टेम्पोन एक प्लायवुडाचेर तो चडोवन आनी ताका शिस्तवार हाडपाचें आसा एट अबावट 7:30. तांचें म्हणणें आसा की ताजे आयज वर्सां 70 आनी ताका आनी फुडें 200 वर्सां आयुश्य मेळचें हाका लागून 20 किलो केल्लो आसा. आनी एक गजाल म्हणटा ती सर आयज जशें आमी आतां उलयताले की लोकां कडेन परिस्थिती भरपूर म्हणजे जाम जाल्ली आसा. लोकां कडेन थोडे कामां ना. जे कोण थोडे टॅक्सी आशिल्ले जावं जे जायते लोक ऑपरेटर म्हणजे टॅक्सी ऑपरेटर आसा सगळ्यांचे सर पयलीं भरपूर रिणां आशिल्लीं म्हणजे गव्हर्मेंटान केन्ना एक आरबीआयन एक हें काडलें मॉनिटोरियम पिरियड तो मार्च तो ऑगस्ट म्हणजे 6 म्हयन्याचो मॉनिटोरियम पिरियड दिल्लो. ऑगस्टान खंय तरी काबार जातकर सर आतां वास्कोचे जे एअरपोर्टाचेर जे टॅक्सी चलता जावं रेल्वे स्टेशनाचेर टॅक्सी चलताले खंय तरी ते सगळे बंद जाले आनी तांच्यांनी हाजे पयलीं लोन इन्स्टॉलमेंट सिस्टमॅटीक भरून सुद्दां तांकां सर आयज एनपीए डिक्लेअर जावपाक लागले. 48,000 रुपया इंट्रस्टाचेर इंट्रस्ट लागपाक लागला. सो हाका लागून आयज खंय तरी काँग्रेसान एक डिमांड केला की हो जो इंट्रस्ट आसा वेवर करचो जावं ते एनपीए डिक्लेअर करता तो वेवर करचो. आनी एक मोठो बोवाळ म्हणटा तो सर तो नेवीचो आसा हांगा सद्याक की एक कायद्याच्या हिशोबान नेवीच्या 4 किलोमिटराच्या रेडियसान भितर खंय तरी घर बांदतलो जाल्यार ताका नेवल परमिशन लागता आनी हाका लागून एक मोठो बोवाळ जाला. सो आयज काँग्रेसान तेंय सांगलां की पीडीए जे म्हणटा की आमी सुप्रीम कोर्टान वतले ताका थंय वचपाची गरज ना. दे कॅन टेक अ डेलिगेशन ऑफ देअर म्हणजे वास्कोचे मुर्मुगाचे पीडीएन भितर 4 बीजेपीचे आमदार आसा 2 मिनिस्टर आसा. सो दे कॅन गो टू द सीएम कॅन टेक अ डेलिगेशन टू द डिफेन्स म्हणजे एअरपोर्टाचे जे नेवीचे प्रॉब्लेम आसा इज बाउंड बाय द डिफेन्स गायडलायन. सो डिफेन्स मिनिस्टराक वचून हो प्रॉब्लेम सुटावो करचो अशी तांची मागणी आसा. दिस इज द अपडेट फ्रॉम अस. थँक्स विक्रम. हांव इतलेंच म्हणटा 270 न्ही 300 किलोचो केक कापात. केक कापतना इतली गर्दी करनाकात की फाल्यां केसी 300चेर पावतल्यो. इतलेंच म्हाका लोकांकय सांगचें दिसता. या विक्रम. सर एक लास्ट अपडेट म्हणजे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट अपडेट म्हणजे जे आयज आमचे नंददीप राऊत आसा जे एमएमसी चेअरपर्सन आसा ही आयज प्रधानमंत्रीचो बर्थडे म्हणून ही बिकेम दी फर्स्ट इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह टू गो अँड डोनेट द प्लाझ्मा. म्हणजे आयज ताणें प्लाझ्मा डोनेट केला. ही इज द फर्स्ट काउन्सिलर फर्स्ट इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह अक्रॉस द स्टेट टू गो अँड डोनेट द प्लाझ्मा. I like this news more than the cake news. So good. And this is something positive. हांव विवेका मारांव आतां. विवेक, फोंडे आनी मडगांव दोनीचे अपडेट्स कितें? पयलीं प्रमोद पीएचसी बेतकी आयज 5 केसी मेळ्ळ्या. मार्सेल 5, धारबांदोड्या 7 केसी मेळ्ळ्या. उसगांव 3, उसगांव 3, फोंडा पीएचसी 29 केसीस मेळ्ळ्या. तितून भितर ढवळी 6, बांदोड्या 4, शिरोड्या 12 केसी मेळ्ळ्या. शिरोड्या 4 आनी बेतोड्या 5 सगळ्यो टोटल 71 केसीस मेळ्ळ्या आयज फोंडा 5 तालुक्यान आनी इंडस्ट्रीजीन मेळ्ळ्या त्यो 27 केसी मेळ्ळ्या. ही जाली फोंडेची अपडेट. मारगांव सालसेतची दिता. नावेलीम आयज म्हणल्यार सगळ्यो टोटल 196 केसी आयज सालसेच्यान सापडल्या. तितून नावेली 7 केसी, गोगळ मरगांव 17 केसी, बाणावलेम 37 केसी, कोलवा 2, सोलना 2, बाळी कुंकळ्या 9 केसी, फातोड्डा 46 केसी, लोटलीम 27 केसी, माजोड्डा 6 केसी, मडगांव 22 केसी, वेर्णा 7 केसी, नेसाय 2, रुमडामळ 2, नुवेम 2, नागांव 2 आनी कुर्तोरेम 6 अशें करून 196 केसी सालसेतीन सापडल्या प्रमोद. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव लास्ट दिवचल आनी साखळेची अपडेट घेता. विनायक आसा आमचे बरोबर. विनायक, कितें आहा दिवचल साखळे दोनीची फिगर्स? साखळे आनी दिवचलची जर कालची आनी आयची अपडेट जर धरली जाल्यार जवळपास 100च्या वयर केसीस ह्या 2 दिसान मेळ्ळले आसा. हाची अपडेट सांगता. मया पीएचसी अंडर आयज कुमारवाडा हांगासर एक मेळ्ळा पेशंट. शारदा कॉलनी मया हांगासर एक मेळ्ळा. पांडववाडा चोडणा हांगासर 2 केसीस आसा. बेलबाट चोडणा हांगासर एक केस आसा.
गिमोण्या पिळगांव एरियन येता ते थंय एक केस आहा. कारवाडा पिळगांव हांगासर 3 केसीस आसा. 5 वाड्यार 1 केस आसा आणि पिळगांव गांवकर वाड्यार 1 केस आसा. मया PSC अंडर येवपी कुमार वाड्यार सर आयज 80 वर्साच्या एका जाणट्याची डेथ जाल्लेली आसा. सांखळे PSC अंडर सांखळे 6 केसीस आसा. कारापूर 2, विट्टे 3, नावेली 2, हाऊसिंग बोर्ड 8, कुडण्या 1, पाळे 2 आणि बिचोले PSC अंडर 13 केसीस आसात. दुसरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार टोटल जर केसीस धरल्यो बिचोल तालुक्यात जाल्यार 546 केसीस सध्या आसा. तितूंतले 461 केसीस होम आयसोलेशन आसा. आमी अशें म्हणू शकता सर की जशें तुमी पयलीं सांगलें की प्रायवेट हॉस्पिटलांच्यो ज्यो म्हारग रेटी आसा त्यो परवडना आनी ज्यो गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा थंय बेड्स ना. सो हे एक कारण जाता की लोकांनी 90% लोकांनी दिवचल तालुक्यात होम आयसोलेशन सर प्रिफर केला. थँक्स अ लॉट विनायक. हांव इतल्याचेर थांबतां. म्हाका दिसता एकच मुद्दो जो आमी सुरवातीक घेतिल्लो, काल आमी शिक्षणाचो मुद्दो घेतिल्लो, बट आज मुख्यमंत्र्यांनी बसका घेवन इमिजिएटली डिसिजन घेतलें की कितें तें 2 ऑक्टोबरा उपरांत पळोवया. व्हेरी व्हेरी सेन्सिबल डिसिजन. त्याच प्रमाणे हो जो प्रायव्हेट हॉस्पिटलांच्या रेटीचो प्रश्न आसा आनी एक गजाल दिसता बाकीच्या स्टेटींच्या रेट पळयल्यार हांगा भयंकर मिस्टेक जाल्या आनी ती मिस्टेक करेक्ट करपूय सरकाराच्या हातांत आसा आनी ते सरकार करतलो. बाकीच्या ज्या राज्यां भितर भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा त्या राज्या कडेन उलोवन तांची बाबा कितें आहा रेट्स आनी त्या प्रमाणे गोंयकाराक मातशी थाकाय मेळची ह्या दृश्टींतल्यान हे रेट्स रिवायज जातले. कारण जशी आमची केसी वाडटात, आमची बेड कॅपॅसिटी फूल जाता, एमर्जन्सी येता तेन्ना कोणाक खंय वचची पडत सांगपाक जायना. अशा परिस्थिती भितर एकच गोंयकाराक मातशी थाकाय मेळपाक शकता जंय हे रेट्स मातशे रॅशनलायज जाले जाल्यार. कारण जो मेरेन हे रॅशनलायजेशन जायना तो मेरेन जो राग ह्या रेट्सा विशीं तुमकां सगळे कडेन दिश्टी पडटा तो जस्टिफायड आसा. म्हणून सरकारान ताकतिकेन हातूंत भितर लक्ष घालचें, रेट्स रिवायज करचे, जाय जाल्यार बाकीच्या राज्यां कडेन उलोवचें आनी गोंयकाराक मातसो दिलासो दिवचो इतलेंच मागता आनी थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.